जी GSTची मिटींग जाली न्यू दिल्ली आणि त्या मिटिंगेक जे डिसिजन जाले, जे हिस्टोरीक डिसिजन जाले आणि आयज म्हाका दिसता आख्ख्या देशाच्या लोकांचेर जे बारीक समाजाचे लोक आसा, गरीब लोक आसा, हांकां एक व्हडले हे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन एक गिफ्ट दिलेले आसा. तशेंच आमचे फायनान्स मिनिस्टर श्री निर्मलाजी यांच्यानी आनी त्या मिटिंगेक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्दां उपस्थित आसलो. यांच्या सगळ्यांच्या एकजूटीन हे व्हडले डिसिजन जाल्लेले आसा आनी हे GST रिफॉर्म्स जे येयलेले आसा ते आमच्या बारीक लोकांक हो एक व्हडलो म्हाका दिसता तोंडाचे तेंच्या चेहऱ्यार एक हास्य जे तेंची हॅपिनेस दिसपाक लागलेली आसा. आयज भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान जो सेंट्रलाक अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपाच्या अंडर जे काल डिसिजन जाले, हे डिसिजन हे फक्त इतल्याच लागून म्हत्व कित्याक आयज जे हो सरकार आसा तो आमच्या बारीक लोकांक लागून आसा. हेजे वरसून सिद्ध जाल्लेले आसा कालच्या डिसिजनासून. आयज जे डिसिजन घेतले आसा तेजो बिगस्ट जो बेनिफिशियर आसा ते आमचे डेली एसेन्शियल जे यूज करता, जशे हेअर ऑयल जावं, बाकीचे भायर टूथपेस्ट जावं, असली बारीक बारीक वस्तू जी आसा, जी आमची युटेन्सिल्स जावं, स्विंग मशीन, अशी खूबशी जी डेली एसेन्शियलाक गरज पडटा तेजो जो जे पयली पर्संटेज GST जे पे करचे पडटाले ते ऑलमोस्ट तुका 18% आसलेले ते आयज 5%चेर काल डिसिजन जाल्लेले आसा. सो अशी सगळी जितली GST आसलेली 18%, 12% जे डेली एसेन्शियलाक लागतले ते सगळे 5%चेर हाडलेले आसा. सो एक इम्पॉर्टंट. त्याच प्रमाणे हेल्थ सेक्टरान, हेल्थ केअर सेक्टर म्हणटा तो एक इम्पॉर्टंट, एक म्हत्वाचो सेक्टर, कित्याक सदांच लोकांक हेल्थ सेक्टर म्हणटा तो इम्पॉर्टंट आसा. आनी हेजे भितर म्हाका दिसता जी 18% जे चार्ज आसलेले स्पेशली इन लायफ इन्शुरन्स आनी इंडिविज्युअल हेल्थ ते ऑलमोस्ट नील जाल्लेले आसा. 18% ऑलमोस्ट नील केल्लेले आसा. बट बाकीचे जे मेडिकल हेल्थ सेक्टर आसा जशे थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, हे बाकीचे खूबशे आसा तेजे भितर ऑलमोस्ट 12% 5%चेर हाडलेले आसा. त्याच प्रमाणे सगळ्यांक म्हत्वाचो आसा म्हणटा तो फार्मर्स आनी एग्रीकल्चर. हांकां म्हाका दिसता सगळ्यांक चड भितर बाकीचे ट्रॅक्टर्स, टायर्स, पार्ट्स, ट्रॅक्टर्स हे सगळे जे 18% आसलेले इट इज कम टू 5%. त्यामुळे सगळो जो फार्मर्स आनी एग्रीकल्चर सेक्टर्स आहे ताका सगळ्यांक मॅक्सिमम बेनिफीट जो जातलो तो आमचो फार्मर्सांक जातलो. त्याच प्रमाणे जे ऑटोमोबायल्स इंडस्ट्री आसा, जे आमची GST जी हाय आसलेली ऑलमोस्ट 28% GST आसलेली, जी तू गाडी घेताना GST लागताली, दॅट हॅज कम टू ऑलमोस्ट 18%. म्हळ्यार इतलो डिफरन्स जाल्लो आसा. म्हळ्यार इट हॅज बिकम चिपर. सो हेजो बेनिफीट म्हाका दिसता चडांत चड जे बारीक समाजाचे लोक आसा ताका चड बेनिफीट जातलो. त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायन्सीस जे एअर कंडिशनर जावं, टेलिव्हिजन जावं, बाकीचे आमचे मॉनिटर जावं, सो सगळे डिफरंट जे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आसा पळय ते सुद्दां, वॉशिंग मशीन जावं, हे सगळे जे 28% आसलेले इट हॅज कम टू 18%. सो म्हाका दिसता हे जो कालचे जे डिसिजन जाले पळय तो हिस्टोरीक डिसिजन इतल्याच लागून कित्याक म्हणटा तेजे भितर एक इम्पॉर्टंट म्हणटा ते उरला म्हणटा तो एड्युकेशन. जे एड्युकेशन तुम्ही पळयता जे आयज सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हे देशा भितर आमच्या एड्युकेशनाक लागून तेजे भितर जे वस्तू आसलेले जेका 12% आसलेले ते ऑलमोस्ट सगळे नील केलेले आसा. म्हणजे ताका आनी GST ना, एड्युकेशन फिल्डान जितले तुका एक्सरसाइज बुक, नोटबुक लागता पळय सगळे तांकां सगळ्यांक नील GST केलेले आसा. सो हे म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो म्हणटा आमच्या आख्ख्या देशाच्या एक सामान्य मनशाक मेळटलो. गोंया भितर आमच्या सगळ्यांक लोकांक हेजो बेनिफीट मेळटलो. नरेंद्र मोदीजी, मागीर प्रायम निर्मला सीतारामनजी, डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सगळ्या कॅबिनेटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता, थँक्यू म्हणटा. कित्याक अंत्योदय तत्वाचेर चलपी आमचो सरकार हे आज दाखोवन दिता. फार्मा हितून 33 अशे फार्मा मेडिसिन्स आहा जेका नील केला आणि काही गोष्टीक 5%चेर हाडला. अनेक इक्विपमेंट कमी केला. म्हणजे मनशाचे हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा. जशें आमदारान सांगले एज्युकेशन, पुस्तकां सगळी कमी केल्या, इलेक्ट्रॉनिक्स कमी केले आसा, फार्मर्सा खातीर बरें करता. हे फक्त दाखोवन कितें दिता की आमचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलपी बारीक ते बारीक मनशा खातीर हे सगळे पळयल्यात. प्रधानमंत्र्यांनी 15 ऑगस्टाक लाल किल्ल्या वयल्यान सांगलेलें की दिवाळीचो बोनस दितले, दिवाळीचो गिफ्ट दितले. होच गिफ्ट आयज प्रधानमंत्रीन दिल्ले आसा.
हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे समाजा खातीर वावरता, लोकां खातीर वावरता. पण आमकां खबर ना की ऑपोजिशन कशा पद्दतीन घेतले, बट वी डोंट केअर अबाउट दॅट. वी से दॅट आमचो आमदार आसत, आमी सगळे आसत, प्रधानमंत्री सामान्य जनते खातीर वावरता हेच आमी सगळ्यांक सांगू इच्छिता.